राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 28 मार्चाक सोपूत घेतले। सोपूत विधी उपरांत 29 मार्चाक राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जातली। मार्चाच्या 30 तारखेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अर्थसंकल्प सादर करतले। पहिल्या टप्प्यात मुखेलमंत्र्या बरोबर 11 मंत्री सोपूत घेतले। 29 मार्चाक सकाळी भाजप विधानसभेत बहुमत सिद्ध करतले। राज्यपालाचे अभिभाषण जाल्या उपरांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जातली। गोंयांत पहिल्याच फावट भाजपान स्वबळार 40 मतदारसंघांनी वेंचणुको लढयल्ल्यो, तातूंतल्यो 20 सुवातो ते जिखल्यात। ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार नवें सरकार सोपूतविधी घेतले। सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या सयत 7 राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांक आनी केंद्रीय भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांक आमंत्रण आसा। सोपूतविधी जातकर दुसऱ्या दिसा 29 मार्चाक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जातली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।